सुद्धा आम्ही ज्यांना हियरिंग असले सगळे पब्लीक हियरिंग जेन्ना त्यांना सुद्धा आम्ही येऊन ज्यांना NGO असले बाकीचे जे वास्कोकारांक आम्ही सपोर्ट करपाक मुद्दम येयल्ले आनी तेन्नाय म्हणलें आमी एक तात्पुरतें आमचें कितें चल्लां आतां पोल्युशन बोर्डान तेजेर बडी मारल्या पूण हांगा हें आसून सुद्धा पोल्युशन बोर्ड परत परत कितें तरी हस्तक्षेप करता स्टॉप करता मागीर थोडेशे दीस जाले की परत हेर म्हणजे मागल्या म्हणटा परत चालू जाता पण अशें करून हे केन्नाच म्हळ्यार आमकां हे एक्टिविटी बंद जावप किंवा ज्यांक कामदार आसात किंवा कोणाचे धंदे चलता हे बंद करपाचें हें इंटेंशन न्ही तेच बरोबर लोकांच्या हेल्था कडेन खेळपाकूच जायना न्ही लोकां आयज जे वेगवेगळे रिपोर्ट येतात ते भुरगीं जे जन्मले भुरग्यांक भितर सुद्दां कशे पद्दतीन हे डॉक्टर सांगता पळय न्हू हे सगळे जर पळयत जाल्यार खंय तरी आज आमी आरोग्या कडेन खेळटात आमकां एक धंदो चलपाकूच जाय MPTची एक्टिविटी बंद जावची आनी कांय ना तेच बरोबर हे सगळें व्यवस्थीत म्हणजे मनशाच्या हेल्थान खेळून न्ही आज आमी चेअरमॅनाक मेळपा आयले चेअरमॅन ना जे कोण सेक्युरिटी इंच्या बाकीचे आसले तेमी आमकां मेळ्ळे सांगलां आनी आमी एक रिक्वेस्ट तेंच्यांनी केला की चेअरमॅन आयले उपरांत आमकां परत कळोवचें आमी परत जाल्यार तरी येतले आमचे संकल्प बामणकरान की आमचे एक डेलिगेशन आमी MPTक मेळटले म्हणून खास करून जे पोल्युशन हें जाल्लें आसा कुलाचो आनीक तेजे नंतर बाकीचे पोल्युशन आमी चेअरमॅनाक फोन केलो चेअरमॅनान फोन घेवना पूण नंतर तेजे नंतर आमकां फोन येयलो MPTंतल्यान की तुमचे कोण तरी आसता ते तुमकां एंटरटेन करतले म्हणून सो तरी आसतना आमी आयल्ले की लोकांचो इश्यू ओपन करपाक कारण सगळ्यांत उबो आसा की हो पोल्युशन बोर्डाची जी ऑर्डर आसा ती मॅन्युप्युलेट जाली आसतली आनी हे थोडी नाटकां आसतली थोडे ते बंद करून लोकांचो जो प्रेशर आसा तो कमी करपाक taking steps in the right earnest. He has only joined recently. He has talked about various plans to address the pollution concerns in the right earnest, as well as to public outreach to explain what is being done. These actions are still in the primary stage because these issues, he has only joined recently. He has already called a board meeting wherein he had a special board meeting to address the issues relating to pollution and what actions need to be taken. So that is the level of seriousness because the trustees of the board are the highest body. As the chairman of the trust, he has already chalked out action plans and he is repeatedly focusing, his primary focus is only two pieces, pollution containment as well as improving the perception of what is being done to address these concerns. Pollution should be contained, which is a concern, which is not a concern which we share. When I said about my employees, I said that is my level of involvement because I have to take care of my people also, just as you. We all are same when it comes to pollution. Our chairman is sincere about it. He has been taking a series of meetings and he is doing it step by step. So when you meet him, I am sure he will explain to you and enlighten you what steps he is taking.